बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाफी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आयचे मिसाचें बुलदान आंबेटीत हांव सोपून केल्या माविन डिसुजा दुसऱ्या वर्साचो उगडास देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हूण आमी मागुया. तेच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता मिया वेगस आनीक फेरन आल्मेडा. देवान तांचेर आपलो सुबा आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरों म्हूण आमी मागुया. आज आमी परब करता आंकवार मारिया मॅरी हेल्प ऑफ क्रिस्टन्स. आंकवार मारिया आलाशिरो आनी कादार आमचो क्रिस्त जावाचो आनी चोण एकल्यान आमचे संवसारी आवयच्या आसऱ्याक आमी आसता तेच भाशेन आमची सुर्गीची आवय आमकां राखता सांबाळटा आमकां वायटा विघ्नांतली ती निवारता. तो तिच्याच आसऱ्याकाल आमी जिवंक तिचें जिवीत आमी आपणावंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां चोण एकल्या कृपा आनी बोळ आमी मागून घेवया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वाटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. आनी कालतिकायेन देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव बनतो म्हजो कन्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंड सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक भोगता आनी तुमकां भाव बनतो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. काकलूत सारा देवा सुर्गीच्या बापा पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ले तुजे पवित्र सुबेक सगल्या काळजांत तुजी भक्ती करूंक कृपा दी आनी आमचे मोदें वेगळोचार हाडटात त्यो सगल्यो स्वार्थी वंदावण्यो सोडून एका काळजांत जिवंक आनी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता रासोड चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून एफेसाचेर पोवीत सोबेच्या जाणट्यांक म्हटलें, देवाची पोवीत सोबा चोलून पोवीत आत्म्यान तुमकां अधिकार केल्यात. तर तुमचे विशीं आनी आख्खे हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पोवीत सोबा ताणें आपल्याच रोगताक विकतीक घेतल्या. हांवें वेतोच तुजे मोदें दारून लांगडे उप्रासतले आनी ती हिंडाची दया करचे नांत म्हूण हांव बरें जाणां. आपणा फाटल्यान शिशांक ओदूर व्हरूंक
कोत्यो वस्तू शिकोवंक तुमच्याच भितरले मनीस उपजवतले. त्याच खातीर जागृत रावात. आनी दुकां वावरून हांवें 3 वर्सां पर्यंत थांबोन आसतना दीस रात तुमकां जोण एकल्याक शिटकायला म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताजे कुरपेचें उतर आपणाक आसलोले पदवेन तुमकां बांदून हाडून म्हूण आनी सगल्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवंक म्हूण मागतां. हांवें कोणाच्याच रुपयाची, भांगराची वो नेसनाची आशा दवरूंक ना. ह्याच हातांनी वावर करून म्हजें आनी म्हज्या बरोबरच्या उदरपोसण हांवें जोडलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्या कडच्यान घेवचे परस दुसऱ्याक दिवप अदीक व्हड भाग ह्या सोम्या जेजूच्या काशा उतराचो उगडास दवरून कोश्ट करून हुस्कोतान आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयल्या. अशें उलोयल्या उपरांत ताजे बरोबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकांनी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गोल्याक वेंग मारून ताजो उमाव घेतलो. ते आनीक केन्नाच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे ना म्हूण ताणें सांगलें. तांकां व्हड खोत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावूंक गेले. देवाचें उतर हें. देवाचें उडकार. आमचो जबाब जावन दी. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानान गायन करात. म्हणया पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानान गायन करात. कोलीत कोर देवान तुजें बोल कोलीत कोर. जेरुजाल्याक वो बांदलोले तुज्या मंदिरांत तान आमचे खातीर दाखयलेले देवा. तुजें बोल कोलीत कोर. 2 कोबार घेवन तुजेशी येतोले राजा. जबाब. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानान गायन करात. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानान गायन करात. मोलबार पुलविल्या मोलबार गाडयेन बसून तो बोंडीर मारता. आपलो ताळो गोड गोड कसो गाजयता. चलतात तर देवाचें बोल ओळखून घेयात. जबाब. पृथ्वीच्या राजानो देवाच्या मानान गायन करात. इस्रायलाचे पोरजोळी ताजी महिमा करपाची ताजी पदवी ताजे पवित्र जागे देवाचे कुबेन दिसता. तसोच इस्रायलाचो देव आपले पोरजेक बोल आनी सोकोट दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमीच्या राजानो देवाच्या मानान गायन करात. उद्गार. सोम्या तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारली कोर. सर्वेस्पराक जय जय. Sorvespor tuमचे सोफे आसू. तुमचे सोफे आसू.
सुवावा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेसून म्हळे पवित्र बाबा तुवें म्हाका दिल्या ते आमचे वरवीं एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ तांचे सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय तांचो तुजे नांवी हांव सांबाळ करतालो हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतलें उतर खरें जावचे खातीर जांचें निसंतोण जावंक जाय आसलें ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जालो ना पूण आतां हांव तुजे सुर येता आनी म्हजो संतोश तांकां सुपूर्णायेन मेळचे पासत आजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता हांवें तांकां तुजें उतर दिलां आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें ते संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करता तूं तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना पूण नोश्टाच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता हांव संवसाराचो न्हय तशें ते संवसाराचे न्हय स्वता वरवीं तांकां संस्कारलोले कर तुजें उतर सोद जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलाय तशेंच हांवें तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलोले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाच्या भयणी भावांनो कांय वर्सां फाटीं हांव एके फिरगोशींत आसतना एका कुटुंबाक भेट करता आसतना एका घरांत हांव पावलो आनी हें घर खूब व्हडलें आसलें गिरेस्त मनशाचें आसलें सगळे वस्तू त्या घरांत आसल्यो आनी त्या घरांत एक जाणटो दादलो रावतालो आनीक जेन्ना हांव ताचे लागीं भासाभास करतालो तेन्ना शेकी तो असो उदगालो फादर हांव म्हज्या जिवितांत हांव हारलो आय लॉस्ट इन माय लायफ आनी उपरांत बाबूनो तो आपल्याच जिविता विशीं सांगतालो कोण भाशेन ह्या संवसारांत जियेता आसतना जायती पदवी जायती दुडूक रेसकाय जोडूंक ताचें मोन आसलें आनी ह्याच खातीर जायत्या लागीं झगडप जायत्याचेर केसी करप जायत्या लागीं वाद विवाद करप ही ताच्या जिविताची चाल जावन आसली आनी ह्याच खातीर आतां तो असो उद्गारता आतां इतलें जोडून कसलो फायदो ताची बायल सोंपलोली ताची भुरगीं परदेसांत रावतालीं ताका कोणूच भेट करूंक येनासलो सगळ्यात ताणें संबंद आपले तोडलोले आनी हे आपल्या निमाण्या गुडितांनी दुसऱ्याच्या एके भाशेन बऱ्या उतराक मोगाक तो रावतालो आनी ह्याच खातीर तो बाबूनो म्हणटालो म्हज्या जिवितांत हांव एके भाशेन हारवलो आय हॅव लॉस्ट द बॅटल इन माय लायफ आनी कास बाबूनो शुभ वर्तमानान जेसू ह्याच विशीं बापा लागीं मागणें करता जेसू बापाक आपले हे प्रार्थोन उबारता हे निमणें प्रार्थोन आपल्या विचून काडलेल्या शिसां खातीर तो करता जेसू म्हणटा आपूण ह्या संवसारांत आसतना हांवें तांकां राखले आनीक सांबाळले तांकां हांवें संस्कारले संवसारा वाटेन आपलें मोन तांणी ओडचें न्हय म्हूण सदांच एके भाशेन हांव तांच्या सांगाताक आसलो पूण एके भाशेन जेसूक भिरांत कशी आसली आपूण ह्या संवसारांतलो गेल्या उपरांत ह्या आपल्या शिसाचें कितें जातलें ते कुडीक संवसारा वाटेन आपलें मोन दवरीत जें कितें शिकोवण हांवें घेतल्या ती कुडीक ते विसरत आनी ह्याच खातीर जेसू आज आपल्या शिसां पासत मागणें करता आनी खेरीत तो मागणें आपल्या बापाक उबारता जेसू म्हणटा जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें ते संवसाराचे न्हय देखून संवसार तांचो द्वेस करतलो आनी आपल्या शिसाचेर येतल्या वायटा विशीं तो तांकां सांगूंक सोदता कित्याक त्या संवसारांतले न्हय देखून संवसार तांकां जळटलो
जे भाशेन संवसार जिसूक सोडलेलो तेच भाशेन असलेच पिडापीड त्रास आपल्या शिसांक भोगचे पडटले हे जिसू आपले मागणे बापाक उबारता. आनी ह्याच खातीर बाबनो आमी जे भाशेन आमचो सुर्गीचो बाप पवित्र आनी सुपूर्ण तेच भाशेन आमी जोण एकलो क्रिस्तांव सुपूर्ण जावंक पवित्र जावंक बापाची खुशी. पवित्र जावप म्हणल्यार आमी एक वेगळें जिवीत टू बिकम होली इज टू सेट अपार्ट. जरी तर आमी ह्या संवसारांत जियेता पूण आमी ह्या संवसाराची न्हय. आनी ह्याच खातीर बाबनो आमची वागणूक ह्या संवसाराची जावंक जायना. जे भाशेन संवसारांतलीं मनशां जियेतात तांचो हेतू म्हणल्यार हो संवसार ती एक वेगळे तरेचें जिवीत जियेतात. पूण जीं आमी देवान संस्कारलोलीं क्रिस्तांवां ती आमी एक वेगळें जिवीत जिवंक गरज. आनी ह्याच खातीर जे भाशेन जिसून आपल्या शिसांक हें मागणें केलें, जिसून हें मागणें आमचे पासत केलां. आनी ह्याच खातीर फाल्यांच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकतल्या जिसू आपले हे निमाणें मागणें फकत आपल्या शिसां पासत करिना पूण हो मागणें करता आपल्या शिसां वरवीं जे उतरां जे लोक आयकतले तांचे पासत जिसून हें मागणें केलां. म्हळ्यार जिसून तुजे पासत आनी म्हजे पासत देवाक मागणें केलां. आनी हें मागणें जिसू करीत आसा की आमी दिसान दीस संस्कारलोलीं जावं. संवसाराची जावंक न्हय पूण आमी संस्कारलोलीं जावं. तर आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना दर दिसा जेजूच्या मोगान आमी जिवीत आमचें जिवीत जिवंक संस्कारलेलीं मनशां आमी जावंक ह्या रुंड्या स्वरुपांतल्या जिसू लागीं आमकां कृपा आनी बोड आमी मागून घेवया. बेटोनेंग आमी गायन गावया. सी 19 जिने वाटे जिने किना 35 आणि 6. सी 19 पेज 36. म्हज्या भावनो हें म्हज्या तुमच्या बलिदान सोर पदवेदा देवाक मानता दुसरें जाव म्हणून म्हाका. हे तुमच्या दादलें बलिदान आपल्या मानात आनी मोयले आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवें स्थापलेलो हो योद्न आमी तुका समर्पिता. तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी समरमता त्या पवित्र गुटा वरवीं आमच्या सोडवणदारान जोडिल्लें पवित्रपण दोयालपणी आमकां लाभूय. आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुणोती करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या तोबाच्यान आमी करची. कित्याक जिसू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब यूग सोंपलो.
इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायक पावलो देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Holy, 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 Domarazo, Soles Porto, holy, 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 Domarazo, Soles Porto, Sorgani, Sosar, Malia, Ducha, बापा कोरोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयाची क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रोगताची काळज, नवी आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco kut por kotuja. Sumia Jesu amigo rokata, ani ekashi tlebieta, itlebavi tu voi bamanesu, ani tu shemoron por kota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रोखो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सुविचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे वी साहेबान सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेश्वरा तुजे चाकरा माविनाची काकूत कर, ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलूय. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच आतां जेजू बरोबर तो पुनर्जिवंत जावन पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यान ते आमच्या सगल्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां म्हज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरेर मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. म्हाका मारिये देवाची महेश सांगाती बेगीन दरोन दोता आनी सरकारी तिका मानवल्यात सगल्या भाव बरोबर ससण्याच्या आसुकान आमकां वाट दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना संगतान धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज सामकें येवं, तुजी कशी सरकार सुद्दां तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो रास आनी आमी आमचे झुकलेल्यांक बक्षिता. तुझें आमची काताळणी पडतीव नाका, पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलेतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरूंक दितात म्हळें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सुशी येता रासोड चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या श्रवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. जेजू मोच्या देवा. D17 पान 50. D17 पेज 56. जेजू मोच्या देवा, आवडेता तुका. जेजू मोच्या देवा, आवडेता घेवच्या तुका. रोयो मोच्या जेजू, सगळेच मोचे काळी सायबा. Moja Jezu, sogleț moce, cari saiba, vitau tuca. Jezu moja deva, aureta gheocea tuca. Jezu moja deva, जेजू आमचे काळजांत आयला, खेरीत भशेन ताका आमी दिन वासुया. आमचे वाटेर तो आमचो सांगाती,
ताका दिनवासूया आमचे फादर जोफिलाच्या देण्या खातीर. फाटलीं 2 वर्सां हो गवळीक अनुभव, ताच्या जिविताचो पयलो अनुभव ह्या गांवांत, ताळगांवच्या गांवांत भाग्योन मिगेलच्या आशेकार घेवंक ताका भाग मेळ्ळें. ताच्या गुणांचो, ताच्या बरेपणाचो आनी ताच्या साद्या स्वभावाचो अनुभव आमकां मेळ्ळो. ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर, ताच्या आवय बापाय आनी भावा खातीर देवाक दिनवासूया. आनी ताच्या शिकपांत खरीच देवाचो आशिर्वाद, बरो दीस ताच्या मना काळजांतलीं स्वप्नां साकार जावंक मागुया. मारिया आमची सर्गीची आवय, क्रिस्तांवांचो आलाशिरो अशें तिचे माळयेंत आमी उजगारता. ती आमकां सदांच आदार दिता. आज आमचीच, आमच्या एकल्याच्या घराची आनी आमच्या फिरगोजेची भेटवणी तिका करुया. जाता ताणें दिवी घालची. Most Holy Virgin Mary, appointed by God to be the help of Christians, we choose you as the mother and protectress of our life, of our home, and of our parish. We ask you to favor us with your powerful protection. Preserve our lives, our homes, our communities from every danger, from fire, flood, lightning, storm, earthquake, thieves, vandals, and from every other danger. Bless us, Mother Mary, protect us, defend us, keep us as your own, all the people who live in our homes and in our parish. Protect them from all accidents and misfortunes, but above all, obtain for all of us the most important grace of avoiding sin. Mary, help of Christians, pray for all those who live in this parish, which is consecrated to your heart for all time. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. Ubi rahuya. प्रार्थुया. प्रितीवोन बाबा, जेजूच्या मांसा रोगताच्या शेवणान तुवें आमकां माये मोगान वांटो दिले. तांचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस अदीक नितळ निर्मळ करून येदे व्हडते देणे जोडूंक पुर्ती कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सव्या आनी सोर पदवेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरकार. D37 page